There was a grandmother who had 3 grandchildren. एक दीस तेणें तिगूय आपणाच्या नातवांक आपयले आपणाच्या घरा आनी तांकां ताणें 3 बरे वाजीस दिले, 3 ट्रान्सपेरंट ग्लास वाजीस, एकल्याक एक आनी तेणें विचारलें त्या भुरग्यांक ह्या वाजाचो व्हॅल्यू कितलो आसतलो, ह्यो जार ओ वाजाचो व्हॅल्यू कितलो आसतलो. ते धाकट्या भुरग्यान 6th स्टँडर्डाचे चेडवान म्हटलें इट वील बी अरावंड से 600 रुपीज. व्हडल्यान 8th स्टँडर्डाचे तेणें म्हटलें मे बी अरावंड 800 आनी 10th स्टँडर्डाच्या भुरग्यान म्हटलें इट मे बी अरावंड 900 रुपीज. मागीर ते शामाईन सांगलें की ह्या जाराचो व्हॅल्यू म्हणल्यार 1000 रुपया. एक जाराचो म्हणल्यार 1000 1000 1000. मागीर ते जार ते तेणें आपणाच्या भुरग्यांक दिले आनी ताका सांगलें तूं घरान वच आनी तुका कितें बरें लागता तें ह्या जारान घाल आनी परत घेवन यो. सो तेणें आपणाच्या नातवांक आनी एका ग्रँडचिल्ड्रनाक धाडलें. ती एकदां गेली, ते धाकटे चेडवाक गार्डनान वावर करूंक बरें लागतालें. सो तेणें सगळे धाकटे धाकटे फातर एकठांय केले आनी ते ग्लास जारान घातले आनी तेणें हाडून आपणाचे शामाईक दिले, आपणाचे ग्रँडमदराक दिले आनी तेणें हेचेर टेबलाचेर दवरले. ते मोदल्या चेड्याक ताका चॉकलेटी आनी बिस्किटी बऱ्यो लागताल्यो. सो तो भितर गेलो, कुजनान गेलो की बिस्किटी दवरलेल्यो, चॉकलेटी दवरलेल्यो, त्यो सगल्यो एकठांय केल्यो आनी जारान घातल्यो आनी तेणें हाडून आपणाचे ग्रँडमदराक दिले आनी ग्रँडमदरान ताका परत टेबलाचेर दवरले. आनी तिसरे मनशाक ताका आमच्या जायत्या लोकां भाशेन ताका भांगर बरें लागतालें. सो तेणें सगळे कबडीनी वयले, की भांगर दवरलेले, तितूंतले काडले, सगळे लॉकरांतल्यान काडले आनी हाडले आनी ते जारा भितर घातले आनी जाराचे भितर घालून तेणें शामाईक दिले आनी शामाईन त्या जाग्याचेर दवरले. मागीर शामाई खुशाल जाली, ह्या भुरग्यांक हें लायक म्हणून. मागीर ते शामाईन ताका विचारलें आतां ह्या जाराचो व्हॅल्यू कितें. मागीर ते पयल्या भुरग्यान सांगलें ते फातर आसतले सुमार 50 रुपयाचे सुमार. सो ते म्हटलें 1050 रुपीज. ह्याचेर तेणें सांगलें बिस्किटी चॉकलेटी मातशे भायल्यो म्हणून मातशे म्हारग आसूंक शकतात. सो 1800 वा 1900 दवरया म्हटलें तेणें. ते म्हणलें ह्याचो व्हॅल्यू कितें, ह्या जाराचो व्हॅल्यू. ह्या जाराचो व्हॅल्यू सुमार 10 ते 15 लाख तरी आसतले म्हणटात म्हणूंक लागले ते व्हडले चेडूं. मागीर तेणें म्हटलें वय भितर कितें आसता ते व्हॅल्यू वाडयता पूण ते स्टोरीचो मॉरल न्हय. ती शामाय हुशार. सो तिणें कितें केलें, तिणें घेतले आनी ते जार जमनीचेर उडयले. 3य जार घेतले आनी जमनीचेर उडयले. मागीर ती भुरगीं एकठांय करपाक येयली, ते फातर घातलेले जार ती एकठांय करपाक येयली. तिणें सांगलें एकठांय करी नाका, तुमी जरी तरी एकठांय करशात ते कोणच्यो तुमच्या हातीक लागतल्यो आनी त्यो आनी तुमच्या हातींतल्यान रगत येतलें. हांव म्हाज्या मेडाक सांगतलें आनी ते झाडू घेवन येतले आनी ते ताका डस्टबिनान उडयतले. दुसरो जार घातलो चॉकलेटीचो आनी बिस्किटीचो, दुसरो जारूय घेतलो आनी जमनीर पडटकूच तोय फुटलो आनी तेणें सांगलें हेकाय हात लाय नाका, हितून बऱ्यो वस्तू आहात पूण ते खावंक जायना न्ही. आनी तेय आपूण मेडाक सांगतले आनी तेय साफ करतले. तिसरो जार हा भांगराचो, भांगर हा भितर, ते मेडाक सांगूंक जायना, मेड व्हरोंक शकतात वस्तू. सो ते कितें म्हणटा आपूण एकठांय करतली, तुमी यात झाडू हाडात आनी आपूण एकठांय करतली. जरी तर आमच्या जिवितान हाय व्हॅल्यू आसत जाल्यारूच लोक आमकां एकठांय करतलो. सान फ्रांसीस शावेराच्या जिवितान हाय व्हॅल्यू. जरी तर आमचें जिवीत फातोराचें आसत, जरी तर आमचें जिवीत कठीण म्हणल्यार हार्ड आसत जाल्यार आमकां लोक व्हरोन भायर उडयतलो. जरी तर आमचें जिवीत मिडल म्हणजे बरें करतात, आमी चड बरें करिनात पूण बरें करतात, वी आर हॅपी विथ द मिनिमम, डस्टबिनान उडयतले कित्याक तांकां त्रास जातले एकठांय करपाक. जरी तर आमचें जिवीत व्हेरी हाय आसत जाल्यार आमकां लोक एकठांय करतलो आनी आमकां देव एकठांय करतलो. आयच्या शुभ वर्तमानान सॅमेरिटन वुमन ताका दिसता की आपणाचें जिवीत म्हणल्यार फातराचें. ती म्हणटा आपणाक आनी येना, आपूण देंपारा येता, लोक येना तेन्ना आपूण येता आनी बांयचे थिंगा वयता आनी उदक घेता. जेजू तिका सांगूंक सोदता की तुजें जिवीत फातराचें न्हय, तुजें जिवीत भांगराचें. ती म्हणटा ना, आपणाचें जिवीत फुटला, आपणाचो जार फुटला, आपणाक चड वालोर ना,
आपणाचे घो असले त्याने आपणाक सोडून दिले. आपणाक त्रास आहा, कोश्ट आहा, आपणाचे जिवीत फातराचे तेच त्याच्या मनान आसा. आनी ते करून ते आपणाचे जिवीत फातराचे म्हणून सायडीक रावता. लोकां कडेन लिपोवन ते सायडीक रावता. पूण जेजू तेका सांगता, न्हय, तुजें जिवीत म्हणल्यार भांगराचें. तुजें जिवीत इज ऑफ ग्रेट व्हॅल्यू. इवन जोरी तुजो जार फुटला, जोरी तुज्या जिवितान त्रास आसा, कोश्ट आसा, तरी तुजो जिवीत म्हणल्यार एक व्हड व्हॅल्यूचो. आयज म्हाका दिसता जेजू आमकांय जोण एकल्याक तेच सांगता की आमचें जिवीत म्हणल्यार भांगराचें. ते सॅमेरिटन वुमनान जेजू बरोबर वेळ सांडलो आनी मागीर तेका कळ्ळें की आपूण जें चिंता तें सारकें न्हय. तेका ते सोजमोलें की हो मनीस जो सांगता तो पयलो तेका एक स्ट्रेंजर म्हणटा, तूं एक स्ट्रेंजर, तूं एक जू, आपूण सॅमेरिटन. दुसरें तो म्हणटा, तूं मागीर उलोवन भासाभास करून वेळ सारून तेका दिसता हो मनीस म्हणल्यार एक सर, एक टिचर को. मागीर थोडो वगत आनीक वेळ सारून तेका कळटा की हो मनीस एक प्रवादी. आनी थोड्या वक्तान आनीक वेळ सारून तेका कळटा की हो मनीस आसा तो मेसाया. जोरी तर आमी देवा बरोबर वेळ सांगता आमकां कळटा की हो मनीस आसा तो देव. आनी तेन्ना आमकां आमच्या जिवितांतल्यान आमकां समजून येता की आमचें जिवीत फातराचें न्हय, आमचें जिवीत म्हणल्यार भांगराचें. ती बायल येयलेली नॉर्मल उदक घेवपाक आनी देव तेका दिता सासणाचें जिवीत आनी सासणाचें उदक. आमच्या जिवितानूय जोरी तर आमी देवा बरोबर वेळ साडीत जाल्यार आमच्या जिवितान भांगराचें जिवीत आमचें आसा तें आमकां समजून येता. केन्ना आमकां कळटा की आमचें जिवीत भांगराचें? जेन्ना आमी दुसऱ्यांक पावता. ती सॅमेरिटन वुमन जेन्ना ती जेजू बरोबर वेळ सांगता तिका कळटा की आतां आपणाचें जिवीत आनी फातराचें न्हय, आपणाचें जिवीत आसा तें भांगराचें. आनी जोरी तर आपणाचें जिवीत फुटला पासून इट इज ऑफ व्हॅल्यू. इट इज नॉट एन ऑर्डिनरी, इट इज ऑफ हाय व्हॅल्यू. देवान आमकां रोचला, इट इज ऑफ हाय व्हॅल्यू एंड ही एक्सपेक्ट्स दॅट वी डू ग्रेट थिंग फॉर गॉड. त्या वेळार ती वचोन दुसऱ्यांक पोरगोत्ता. जेन्ना आमी आमचें जिवीत आमचेच पासत जियेना पूण दुसऱ्या पासत पोरगोत्ता तेन्ना आमकां कळोन येता की हो मनीस देवाचो, नाजाल्यार हो मनीस फकत आपणाचो. सान फ्रांसीस शावेराचें जिवीत आमी पळोवंक गेल्यार सान फ्रांसीस शावेराक दिसोंक ना की आपणाचें जिवीत फातराचें. तेका दिसलें आपणाचें जिवीत बिस्किटी आसलेल्यो, चॉकलेटी आसलेल्यो. आनी सांत इनासान तेका सांगलें, ह्या आख्खे जिवितांत जोरी तो तुवें फकत बिस्किटी आनी चॉकलेटी घेतल्यो आनी जोरी तो तुजें जिवीत फुटलें, तुजो जार फुटलो आनी ते डस्टबिनान घातले जाल्यार तुजो कितें वालोर. सांत इनासान सान फ्रांसीस शावेराक शिकयलें, तेका रेती दिलो 30 दिसाचो आनी तेका शिकयलें की देव तुज्या जिवितान वावर कोत्ता. जोरी तो जिवितान कोश्ट आसा, त्रास आसा, तरी देव तुज्या जिवितान वावर कोत्ता. सान फ्रांसीस शावेराक कळ्ळें, जशें ते सॅमेरिटन वुमनाक कळ्ळें की आपणाचें जिवीत जार ऑफ स्टोन्स न्हय पूण जार ऑफ गोल्ड. सान फ्रांसीस शावेराक कळ्ळें की आपणाचें जिवीत फकत एक बिस्कीट वो चॉकलेटीचें जिवीत न्हय, आपणाचें जिवीत म्हणल्यार भांगराचें वो हाय व्हॅल्यूचें. आयज म्हाका दिसता देव आमकां जोण एकल्याक सांगता की आमी आमच्या घोराब्यांनी वचपाचें, आमी आमच्या जाग्यार वचपाचें आनी लोकांक आदार दिवपाचो. तांकां कळोवन घेवंक की तांचें जिवीत फातराचें न्हय, तांचें जिवीत बिस्कीट आनी चॉकलेटीचें न्हय, तांचें जिवीत म्हणल्यार एक भांगराचें वो हाय व्हॅल्यू. जशें ती शामाय ऑर दॅट ग्रँड मदर ती म्हणटा आपूण येता, आपूण तें भांगार आनी तें जार साफ कोत्तेली, तसोच आमचो देव खुर्सार मोडटा. तसोच आमचो देव ते जार एकठांय कोत्ताना, आमकां एकठांय कोत्ताना आपणाचें रोगोत दिता. आयज म्हाका दिसता आमी जोरी तो दुसऱ्यांक सांगूंक जाय की दुसऱ्यांचें जिवीत, जावं आमच्या भुरग्यांचें, जावं आमच्या आवय बापूयचें, जावं बायलेचें वा घोवाचें जिवीत भांगराचें आसा जाल्यार आमी आमच्या हातीन थोडें रोगोत घडोवंक जाय. आयज म्हाका दिसता आमकां देव ऑल्सो सांगता की आमचें गोंय आसा तें भांगराचें, तें न्हय एक फातोराचें जें आमी स्पॉयल करपाक. आयज आमकां म्हाका दिसता देव सांगता की आमचें गोंय भांगराचें न्हय
एक फकत गोवा इज गुड, इट इज व्हेरी नायस. जायते ट्युरिस्ट म्हणटले इट इज व्हेरी गुड, बट इट इज ऑफ ग्रेट व्हॅल्यू वीच हॅज टू बी प्रिजर्वड. आयज म्हाका दिसता देव आमकां आपयता आमकां पयलें कळपाक की आमचें जिवीत म्हणल्यार भांगराचें, अँड इट इज ऑफ हाय व्हॅल्यू अँड दॅट गॉड कॅन डू एनीथींग फॉर अस. दुसरें म्हणल्यार आमकां देव आपयता आमचे बरोबर जे आसात तांकां आमी सांगपाक की तांचें जिवीत फातराचें न्हय, तांचें जिवीत म्हणल्यार भांगराचें. आमेन.